नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. रिजनल प्लॅन पीडी आड गोयच्या आवाजाची लोहिया मैदानार शुक्रारा सभा चर्च आणि राजकारण्यांचो आवाजान सूर. थोडे मेरेर जमनी कन्वर्ट करतल्यांची नावा एक्सपोज करपाचो आवाज. गोयची चर्च जमनी आणि बाकीच्या गैरव्यवहारांनी घुसपल्या म्हणून व्हायरल व्हिडिओन खवदळ आपान केलो व्हिडिओ पोस्ट करतल्यांचो निषेध मागता पुलीस चौकशी. मायनिंग सुरू करूंक केंद्रान अध्यादेश काडचो. विजयाचे वक्तव्य 7 फेब्रुवारी उपरांतचे मायनिंग कायदेशीर आसल्यार रॉयल्टी भरिल्ले मीन जप्त करूंक शकना, सरकारान कोर्टाक केले स्पष्ट. गिरीश चोडणकर काँग्रेसीचो नवो प्रदेशाध्यक्ष. शांताराम देवंक मेकळो. गिरीशान मगो गोवा फॉरवर्ड अपक्षांकडे दवरचो बरो रेपो. शांतारामाचो वता वता गिरीशाक सल्लो. आणि AIFF अंडर-13 यूथ लीग जिखपाचो देंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो निर्धार. चेअरमॅन श्रीनिवास देंपोचो भुरग्यांक उर्बेभरीत मंत्र. रेमूस गोमसाचे मार्गदर्शनाखाला टीम चल्ली कलकत्ताक. रिजनल प्लॅन आणि पीडी आड मडगांवां शुक्रारा लोहिया मैदानाचेर जावपा आशिल्ले सभेक बिगर सरकारी राजकी कॅम्पांतल्यान तेंको दिसता. चर्चूय बरोबर रावल्या. जमनी बेकायदेशीर कन्वर्ट करतल्यांची नावां हे सभेन एक्सपोज करता म्हूण गोयचो आवाज करता. पीडी आड शक्ती प्रदर्शनाक नवो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आसतलो. ते शिवाय साश्टीतले कांय बिगर सरकारी आजी माजी मंत्री आमदार हजेरी लावपाच्या तयारीन दिसतात. थोडे मेरेर रावल्यात. Probably they are worried as to what is this exposure. We'll name them on 27th with the details. The parties in Goa across the political spectrum, and in the exposure you will see the loot has taken across the parties, all parties. We will we invite you, we request you to come. रिजनल प्लॅनाड सभेक काँग्रेसचोय तेको. काँग्रेसच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षान प्लान उलोवन दाखोवंक ना, मात तो लोहिया मैदानार वतलो. चर्चिल म्हणटा लोकांनी बऱ्या वायटाचो विचार करून आपल्या इच्छे प्रमाण निर्णय घेवचो. हांव ते मिटींग अटेंड जातलो आनी आमच्या बरे मनशाकूय हांवें सांगलें बाबा तुमी अटेंड जावपाक गरज आहा. सगळ्या लोकांक सांगूंक ना. आमी कितें करताले, कसली मिटींग आसा जाल्यार लोकांक बसीन भरून वताले. आमी पॉलिटिकली सेल्फीश आहाय ते. पूण ही मिटींग आहा ती आमच्या दर एक नागरिकांनी सावथाच्या हिंगा अटेंड जावपाक गरज आहा. चर्चू ह्या आंदोलनात वांटेकार जाता. लोकांची जागृताय करून चर्चींतल्यान लोकांक उलो मारलो म्हूण पाद्रीच सांगतात. कावन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस हे जमातीक सपोर्ट दिता आनी खेरीत भशेन खालतिकायेन उलो करता की लोकांनी व्हडा संख्यान ह्या जमातीक फाल्यां येवचें म्हूण, फाल्यां गोंयच्या लोकांनी व्हड्या प्रमाणान येवचें म्हूण म्हजी विनंती. मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर 27 एप्रिलाक जाहीर सभा जातली. त्या वेळार सगळ्यांची नांवां जाहीर करता म्हूण गोंयचो आवाज संस्थेन सांगला. Probably they are worried as to what is this exposure. We'll name them on 27th with the details. The parties in Goa across the political spectrum, and in the exposure you will see the loot has taken across the parties, all parties. We invite you, we request you to come. They are your representatives also. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चर्च गोंयान वता वता थंय गजालींनी मेतेर जाता म्हूण एकेवटेन राजकीय प्रतिक्रिया येतात. तो मागीर पीडीएचो इशू आसूं वा मोठे मोठे प्रोजेक्ट, मात चर्चूच गैरव्यवहारांनी घुसपल्या म्हूण एक व्हिडिओ आतां व्हायरल जावंक लागला. कोणे व्हिडिओ केला, कोण शेअर करता ते कळिल्ले ना. आप व्हिडिओचो निषेध करता. पुलिसांनी खंय चौकशी करची.
सध्या गोंयान रिजनल प्लॅन नाका, PDA नाका, ह्याच्या आड संघर्ष चल्ला आणि जे थोडे लोक हाचेर बेजार आसात, हे तांकां त्रास करता, तांच्यांनी असो आरोप चल्ला की व्हिडिओ केल्यात आणि व्हायरल केल्यात. पूण जे व्हिडिओ व्हायरल जाल्यात तातलो दुसरो जो व्हिडिओ व्हायरल जाला तो सांप्रदायिक, जातीय, धार्मीक तेड वाडयता, कम्युनल रायट्स करूंक शकता, कम्युनल इन्सायट करता झगडी जावपा खातीर. आणि आमी हाचो धिक्कार करता, हाचो निशेध करता. पुलीस खात्याक वाल्मिकी नायक आमचो आपाचो फुडारी हाणें कंप्लेंट केल्या आणि मागला त्या कंप्लेनीन की ह्या व्हिडिओचो व्हायरल जाला ताचो सोर्स सोदून काडचो सायबर सेला तर्फे. इट इज नॉट डिफिकल्ट आणि तो सायबर सेला तर्फे सोर्स सोदून तांच्यांनी कंप्लेंट केल्ली ती कोणाक सोदून काडून तांचेर एक्शन घेवचें. गोंयान शांती खातीर आमी सगळे एकचारान रावपा खातीर लोक वळखतात आमकां देशभर आणि जगभर जाणान की गोंय हो शांती एक प्रदेश म्हणून. आणि अशा जाग्यार हे धार्मीक तेड निर्माण करपी व्हायरल जाल्ले व्हिडिओचो आमी आम आदमी परतून एक फावट निशेध करता. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.